काणकोणा श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळ जीवोत्तम मठाच्या 550व्या वर्षाच्या निमतान 27 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर मजगती भरगच्च कार्यावळीचे आयोजन केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नोव्हेंबराक मठात भेट दितलो म्हूण सरकारी सुत्रांकडच्यान म्हायती मेळटा. मठाचे स्वामी श्री विद्याधीश तीर्थ हांचे हाजेरी देशातल्या सगळ्यात उंच प्रभू रामाच्या पुतळ्याचे प्रधानमंत्र्याच्या हस्तुकी अनावरण जातले. 77 फूट उंचीचो हो काश्याचो पुतळो. ह्या सुवाळ्याच्या निमतान वेगवेगळ्यो धार्मीक कार्यावळी 10 दीस चलतल्यो. सगळ्या दिसा प्रवचना, होम हवन, सांस्कृतिक कार्यावळी दवरल्यात. 28 तारखेसावन सांस्कृतिक कार्यावळींचे आयोजन केला. जगप्रसिद्ध गायक शंकर महादेवन, मैथिली ठाकूर, महेश काळे सारखिले दिग्गज कलाकार आपली सेवा सादर करतले. गोंयांतले फांकीवंत कलाकार आपली कला सादर करतले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.